हैदराबादच्या पर्यटकाची बागा दर्यावेळेर लुटमार, आयफोन आणि सरपळी व्हेली फारावन। शिवाजी महाराजा आड दिल्ले वादग्रस्त शर्माव फादर बॉलमॅक्साचे आयले आंगलट, अटकपूर्व जामिनी खातीर केलो अर्ज। आता पळयात खबरो विस्तारांत। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान महत्वाचो निर्णय घेतला। हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे लँडमार्क जजमेंट आता कोंकणीतल्यान मेळटले। राजभाषा संचालनालयाच्या जोड पालवान लँडमार्क निवाडे कोंकणीत भाषांतर करतले। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान एक महत्वाचो निर्णय घेतला आणि तो म्हणजे हायकोर्टाचे आणि सुप्रीम कोर्टाचे जे निवाडे आसात आणि ते सुद्धा लँडमार्क असे जे निवाडे आसात हे निवाडे कोंकणीतल्यान आता ट्रान्सलेट जातले आणि लोकांक हे कोंकणीतल्यान ट्रान्सलेट जाल्ले निवाडे वाचपाक मेळटले। जी माहिती मेळटा त्या प्रमाणे आमी जर पळयत जाल्यार सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्ट यांचे लँडमार्क असे निकाल असतात। ते निकाल सगळेच निकाल हे कोंकणीतल्यान ट्रान्सलेट जावचे ना, तर जे लँडमार्क हो जो जांकां नेम लागू पडटा अशे लँडमार्क जजमेंट्स हे कोंकणीतल्यान जे आसात ते ट्रान्सलेट जातले आणि ते लोकांक वाचपाक मेळटले। फक्त हो निर्णय घेवन हायकोर्ट जे आसा ते रावूंक ना, जाल्यार दोन निवाडे सुद्धा तेंच्यांनी आता ट्रान्सलेट केल्यात। एक निवाडो जो गोंय कोर्टाचो आसा, गोवा हायकोर्टाचो, आणि एक जो आसा तो सुप्रीम कोर्टाचो आसा। त्यामुळे ही एक महत्वाचे अशें पावल गोवा हायकोर्टान घेतला आणि हेजे फुडें कोंकणीतल्यान लँडमार्क निवाडे हे लोकांक वाचपाक मेळटले। हालींच विधानसभेन कोंकणी संदर्भातलो प्रश्न येयल्लो की कोंकणीच्यो अपडेट्स वेबसायट्स आसात ह्यो खूबश्यो कोंकणीतल्यान ना सरकाराच्यो, किंवा कामकाज जे आसा ते कोंकणीतल्यान मेळना। ताचेर सरकारान जाप दिल्ली की ज्या प्रमाणान ट्रान्सलेटरांची गरज आसा तितले ट्रान्सलेटर सद्या सरकारा कडेन ना, किंवा तेंची कमतरता आसा अशी जाप सरकारान दिल्ली। आणि दुसरे वटेन आता हायकोर्टान हो एक महत्वाचो निर्णय घेतला की लँडमार्क जे निकाल आसात तेंचे कोंकणीतल्यान आता ट्रान्सलेशन जातले। फाटलो जो बॅकलॉग आसा म्हणजे गोंय हायकोर्टाचे जे लँडमार्क डिसिजन्स आसात ते खूब इंग्लिशीन आसात, ते आता पेंडींग आसात, तेंचे हळूहळू करून आता कोंकणीतल्यान ट्रान्सलेशन जातले आणि हो बॅकलॉग सुद्धा भरून काडटले अशें थरला। आणि गोंयची राजभाषा संचालनालय जे आसा, गोंयच्या राजभाषा संचालनालयाच्या जोड पालवान गोवा हायकोर्टान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठान हो महत्वाचो असो निर्णय घेतिल्लो आसा। कला अकादमीचे नेमके केन्ना उक्तावण जातले हाची तारीख अजून कला आणि संस्कृती मंत्री सांगपाक शकना। विधानसभेत पुरवणी मागण्यांक जाप दितना विजयान हे विशीं मंत्री गावडेक विचारले, तेन्ना PWDन हँडओव्हर केल्या उपरांत तारीख थारतली अशी तांणी जाप दिली। कला अकादमीचे बेगीन उक्तावण जावपाचे चिन्ह दिसनात। शुक्रारा खात्याच्या पुरवणी मागण्यांचेर मंत्री गोविंद गावडेन दिल्ले जापे वेल्यान हे स्पष्ट जाला। कला अकादमीचा विषय गोवा फॉरवर्डाच्या विजयान लावन धरला। मंत्री गोविंद गावडे म्हणटा PWDन कला अकादमी खात्या कडेन हँडओव्हर केली काय उक्तावणाची तारीख सांगपाक शकता। आता एक साधो क्वेश्चन लास्ट, शहाजहानाचो ताजमहाल केन्ना कंप्लीट जातलो? फायनल डेट ती तरी सांग चल। स्पीकर सर, विजय जो आसा पळय न्ही ते स्विमींग पुलाचेर उलयता आसतना पळय न्ही ते फक्त दिगंबर कामते बाबान सांगिल्लें आसा तेजेर आसा। तो जो नवें जे टेंडर कितें काडलां म्हणटा पळय न्ही तें एक वेगळे कामाचेर आसा। आनी दुसरो कला अकादमीचेर उलयता आसतना आमी इतलें सांगतलो की जात तितली बेगीन आमी लोकार्पण करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। डेट जाय न्ही स्पीकर सर? आता डेट आमी PWD ज्या वेळाचेर आमकां हँडओव्हर करतले त्या वेळाचेर PWD म्हाजे उबे रावन सांगचे डेट डिक्लेअर करपाक शकता। कला अकादमी ज्या दिसा असेंब्ली जाली ताजे पयले दिसा पडली, मंत्र्यान सांगलें आपूण IIT हाडटा, एक खंयची IIT आता ती दुसरी IIT चेंज केला। आता व्हाईट पेपर मागता, आता व्हाईट पेपर कसलो असो पेपर दाखयता हो पेपर व्हाईट पेपर आणि कला अकादमी हो कला अकादमीचो व्हाईट पेपर कांयच बरोवंक ना स्पीकर सर। केन्नाय कंप्लीट जावंक शकता ती, केन्नाय पडूंक शकता, कितलेय पयशे मोडूंक जाता। कितें अकाउंटेबिलिटी उरल्या स्पीकर सरी? आणि तो PWDक सांगता, PWD थंय हांसता बसून, कितें चल्लां? ओके विजय सर, एकंदर पळयत जाल्यार कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद घालता PWDचेर आणि PWD करता व्हाईट पेपराच्यो गजाली। मात हो व्हाईट पेपर केन्ना तयार जातलो, कला अकादमीचे काम केन्ना पुराय जातले ह्या प्रश्नांच्यो जापो कोणूच दिना। सध्या तरी कला अकादमी हुमकळिल्ल्यान जमा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।
चिऱ्या खणींनी उदकांत पातळी चड आशिल्ल्या कारणान बऱ्यांतल्या बऱ्या पेंवप्यांक उदकांतल्या भायर सरपाक शक्य जायना. देखून कितलो बऱ्यांतलो बरो पेंवपी आसूं तांणी चिऱ्या खणींनी पेंवपाक वचचें न्हय अशी शिटकावणी आयजीपी ओमवीर सिंग बशनोयान दिल्या. देखिए, क्वेरी तक जाना, हर पॉइंट पर जाना और हर आदमी को इंडिविजुअल सिक्योरिटी देना ना तो हिंदुस्तान की और ना ही दुनिया की किसी पुलिस फोर्स का काम है. ये काम हमारा है अवेयरनेस का, और इसमें आज आपने अच्छा सवाल सही समय पर पूछा है. मीडिया से ज़्यादा कोई किसी को अवेयर नहीं कर सकता. मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो अच्छे अच्छे स्विमर्स हैं वो भी क्वेरी के अंदर से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि अगर पानी का लेवल नीचे है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट क्वेरी. तो मैं सभी सुनने वालों को एक ही राय दूंगा कि क्वेरी में भरे हुए पानी में स्विमिंग करने ना जाएं. वो आपके लिए रिस्की है, अच्छे स्विमर्स के लिए भी रिस्की है. थैंक यू. सर, वो जो कॉरी जो है ना, कॉरी को आप क्यों एडवाइस नहीं करते हैं, और जो ओनर्स है ना उनको बुझाने के लिए? मैं आपके मार्फत उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि क्वेरी को अगर आप भर नहीं सकते तो ऐसा कर दीजिए ताकि उसमें लेबलिंग हो जाए. वास्कोच्या कदंबा बस स्टँडाची सामकी चवथिकाय जाल्या. इतले वर्सां धुल्लान माखिल्ल्या ह्या बस स्टँडाच्या रस्त्याचें हालींच डांबरीकरण जाल्लें आसा. पावसान लेगीत लोकांक खूबच त्रास सोंसचे पडटात अशें थळावो आमदार दाजी साळकारान सांगलें. मात केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांणी गोंयच्या 4 शारांतले बस स्टँड हे आतां बस पोर्ट करपाचें आश्वासन दिल्लें, जातूंत वास्कोचोय आस्पाव आसा अशी माहिती वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान दिली. वास्को बस स्टँड आम्ही पळयला की खूप वायट अवस्थेन आसा. आमी हालींच ताका टारींग बिरींग केला, नाल्यार हाजे पयलीं तो एक मायनींग एरियाचो बस स्टँड असो दिसतालो आनी खड्डे पडिल्ले, लोकांक खूब त्रास जातालो. पावसान जाल्यार चड त्रास जातालो. आज आमच्या सरकारान ते सगळें टारींग करून आज ते स्मूथ रायड आसा. म्हणून आमी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन हाडलो. तेन्नाच आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर इंडियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजी गोंयान आयिल्ले आनी ताणें सांगलें की हे सगळे मेन सिटीन जे बस पोर्ट्स आसात ते आपण टोटली बस स्टँड बस पोर्ट म्हणजे एअरपोर्ट कसो आसता ताणी बस पोर्ट आपण करून दिता. आणि प्रायोरिटीचे ताणें 4 घेतले. म्हाका दिसता मडगांव, पणजे आनी वास्को 4 बस पोर्ट ताणें प्रायोरिटीचेर घेतल्या. सो काळांतरान आमकां बस पोर्ट मेळटलो, कांय ताचो प्रोसिजर सुरू जाला आनी खूब आमी फाटीं लागले. आज डिमांड्सान पसून हांव तो इश्यू रेज करतलो कित्याक वास्कोकारां खातीर वास्कोसून बस स्टँड फूल मडगांव तालुक्याचे लोक बस स्टँड वापरतात. ताच्या खातीर एक बरो बस स्टँड जावचो. मडगांव तालुका बी बरो बस स्टँड. गोंयांत पर्यटकांक लुटपाच्या प्रकारांनी वाड जाल्या. अशीच एक घडणूक कलंगूट दर्यादेग वाठारांत घडली. नेमको कितें प्रकार घडलो पळोवया. एके वटेन सरकार गोंयांत पर्यटनाक बरे तरेन चालना दिवपाचो यत्न करीत आसतना बागा कळंगूट दर्यादेगेर पर्यटकांक लुटपाच्या गैरप्रकारांत वाड जाल्या. शुक्रारा हैदराबाद सावन गोंयांत आयिल्ल्या एका पर्यटकाक रातच्या वेळार चाकू दाखोवन भांगराची सरपळी, आयफोन आणि सुमार 5,000 रुपये लुटपाचो प्रकार घडलो. इसको आया था कल कल आया था रात में 11 हो गया. टाइम मैं देखा वो टाइम पे आदमी का एक जने पहले सिगरेट पूछा तो दे दिया, और 2 जने पूछे तो कहाँ से बोल नहीं है बोल के बोला. तो मैं सामने चले जा रहा हूँ, कहाँ से आया कहाँ से आया बोल के पूछा. हमने कुछ भी नहीं बोला, पीछे से आके मार दिया. मारे तो मैं पीछे पलट के मैं भी एक बार मारे तो 4 जने आके पकड़ लिया. पकड़ लेके एक जन ने चाकू निकाला, चेन खींच लिया उन्होंने. खींचे तो नया रहा उसको, तो निकाल के दे दिया चाकू. जब इधर मारने को सोचा उन्होंने, नहीं मारा. इसमें डाल दे तुम, तेरे को डाल के बोल के बोला. तो पैसे 5,000 था, 5,000 ले लिया, फ़ोन लिया, चेन भी लिया. कितना लेके पूरे 5 जने हैं. आप अकेले थे? अकेले था. कितने बजे हुआ ये? 11 बजे बाद में हुआ. हमारा टाइम बराबर नहीं है. कहाँ? कल हांगा सांजचो येयलो आनी बशीनसून देंवलो आनी आपणाक हांगा हॉटेल दाखयलें आनी ताका हॉटेलान व्हरून सोडलो. टांकर हॉटेलान थंय रावलो आनी हांव हे घेतलो न्ही, म्हाजे पयशे घेतलो आनी येयलो. फोन पे केले, हांव घेतलो आनी येयलो. थंयसर मागीर तुका न्हिदलो बिल्लो, रेस्ट घेतली आनी मागीर उठलो आनी तो बिचार गेलो.
बिचार केलो थंय ताका तेंच्यांनी हें केलें तेचे पयशे बिशे सगळे कितें आहले तितले ताका चाकून लागून सगळे तेचे पयशे बिशे सगळे हें केले घेतले आनी आयज पळयना हांव वयता झप्पूच ताका तेणी म्हाका पळयलो आनी ताका हांवें पळयलो पळयल्यार तो म्हणलो आपणाची चेन बी सगळी गेली पयशे बिशे सगळे हें केले ओके आतां म्हणल्यार तुजें हें बीन जालें जाल्यार आमी तुका एक हेल्प करूंक शकता की अशें आमचें कितें काडून आमी तुका एक भशेन दवरूंक शकता जितलें आमचे कडेन जाता स्टेट टिकेट कितें आमी काडून दिवंक शकता अशें म्हणल्यार आमी तुका टिकेट दिवंक भियोना म्हणल्यार आमी टिकेट काडून तुका दितात भशेन म्हणून करावं तूं कंप्लेंट केला जाल्यार कंप्लेंट करना कंप्लेंट केल्यार बरें तो म्हणलो आपण कंप्लेंट करता आमकां 2 दीस रावचें पडटलें ताणें करून तें हें केलें तेन्ना कितें असलें केन्ना इन्सिडंट घडोवंक पावना केन्ना ट्युरिजमाचे असले प्रॉब्लम जाता असलो केन्ना इन्सिडंट घडोवंक पावना गोंयांत खासा करून कळंगूट दर्यादेगेर अशा तरेन पर्यटकांक लुटपाचे आणि सतावपाचे प्रकार कांय नवे न्हय पूण पर्यटकांक लुटपी हे गोंयकार नाशिल्ल्याचो दावोय थळाव्यांनी केला देखून पर्यटन मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून खर कारवाय करची तशेंच हे प्रकार थांबोवपाक रातच्या वेळार दर्यादेगांचेर पुलीस गस्त वाडोवची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या जाले न्हू खूब जाले आतां आमी हो आमचो बस स्टॉप बॉम्बे बस स्टॉप जितले ट्युरिस्ट गोंयान येता पळय नॉर्थ गोवा हे हांगाच देंवता हैदराबाद म्हणनाका केरला म्हणनाका सगळे फॉरनर रशियन सगळे हांगा देंवता पूण हे बागान कलांगूट हे चल्ला पळय ते आयच्यान न्हू खूब तेंप जालो आतां हो आमकां गावलो म्हणून हो सांगता आमी पयले गॅस रडत रडत गाडयेन बसता पांयां पडटा म्हणटा आमलो गोवा में नहीं आएंगे हो आमकां गोंयकारांक त्रास गोंयकार कोण करचो ना हो कोण करपी पळय हे गोंयकार न्हूच तसली फालतूपणां करचो ना हांव मिनिस्टरा कडेन आनी पुलिशे कडेन कितें मागता सगळ्यांक खबर आहा कितें चलता खंय चलता तें मातशे बिचार आहा पळय रातचो बंदोबस्त बरो घालपाचो बरे पुलिसांक थंय घालपाचे कित्याक अशे ट्युरिस्टांक हेंच्यांनी खूब जाणांक लुटल्या डान्स बार म्हणनाका सगळ्यांक खबर आहा टॅक्सीकारांक सुद्दां खंय खबर आहा कोण चोर ते हांव कितें मागता मातशे पुलिसांक बरें स्ट्रॉंग करपाचें कित्याक हे हो आतां येवचो ना गोंयांत हो म्हाका तें सांगतालो अबे और गोवा में कभी नहीं आएगा अशें आमकां कितले ट्युरिस्ट येवन सांगता डे बाय डे आमकां लुकसाण मातसो मिनिस्टरा कडेन सीएमा कडेन आमचें अपील करता मातशें कितें तरी घाल आनी हांकां धरून काडप मोबायल आयफोन त्याचो तो मोबायल आयफोन वयता थंय कलंगूट बागान सगळे कडेन बिचांचेर कॅमेरा कोण ते भुरगे गावतले ऑफ सिजन आमी केन्ना पळोवंकूच ना 10 वर्सां जालां हांगा रिक्षा चलयता ऑफ सिजनान जाता फूल बशी येताल्यो फूल ट्युरिस्ट आता खंय ट्युरिस्ट कोण कोण पब्लीक कोणूच ना हैदराबाद तर ट्युरिस्ट नात ते हैदराबादाक तमिळनाडूक चड टार्गेट करता तांकां बाबड्यांक हिंदी सारकी कळना मातशे पुलिसे कडेन मातशें घालपाचें हेंची नजर स्नेहा सोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही छत्रपती शिवाजी महाराजा वादग्रस्त विधान केल्ल्या खातीर फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांच्या आड शुक्रारा वास्को पुलीस स्टेशनात FIR नोंद जाल्या शिवप्रेमी तशेंच गोंयभरांतल्या वेगवेगळ्या हिंदू संघटनांनी वास्को पुलीस स्टेशना सामकार निदर्शनां केल्या उपरांत शुक्रारा वास्को तणावाचें वातावरण तयार जाल्लें वास्को पुलिशेन फादर बॉलमॅक्साचेर FIR नोंद केल्या उपरांत शिवप्रेमी शांत जाले आनी उपरांत आता फादर बॉलमॅक्स पेरेरान अटकपूर्व जामिना खातीर मडगांव जिल्लो सत्र न्यायालयांत अर्ज केला विचारपाक जाय तांकां शिवाजी तुमचो देव जाल्यार नॅशनल हिरो आतां ताका नॅशनल हिरोच कर देव कोण नाका चिखलीचो फादर बॉलमॅक्स परेरा हांणी शर्मा सांगताना छत्रपती शिवाजी महाराजा आड विधान केल्ले हे विशींचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर तशेंच हेर माध्यमांतल्यान बरोच गाजपाक लागिल्लो ताच्या ह्या विधाना आड गोंयभरांतल्यान शिवप्रेमींनी निदर्शनाय केल्ली तशेंच शुक्रारा वास्को पुलीस स्टेशनाचेर फादराचेर गुन्यांव नोंद करचो अशी मागणी करून शिवप्रेमींनी खर आंदोलन केल्ले आयज जो मुद्दो घेवन म्हणजे संपूर्ण गोंयभरच्यान जेन्ना भुरगे एका उल्याचेर शिवप्रेमी सगळ्यो संघटना ज्यो आसात त्यो गोंयभरच्यान जेन्ना वास्को पुलीस स्टेशना भायर आयल्यो तांची एकच डिमांड आशिल्ली की गोंयभर खुबश्यो कंप्लेनी जाल्यात फादर बॉलमॅक्स पेरेराचेर खुबश्यो कंप्लेनी जाल्यात परत एकदां सांगता FIR आजुनूय एकूय लॉज जावं नाशिल्ली ती आयज पयली FIR फादर बॉलमॅक्स पेरेराचेर वास्को पुलीस स्टेशनार हांगा लॉज जाल्ली आसा कारण जे कृत्य तेणें केलां तें खूब घृणास्पद कृत्य जें तेणें आसा तें केलां आनी तेजेर जी FIR जावपाकच जाय आशिल्ली हो आमचो डिमांड आशिल्लो आमी जेन्ना डिमांड म्हणटात ती आमी हिंदू आनीक संघटने भितर बरयल्ल्या संविधानान
आमी मान दिवन जेन्ना चलतात तेन्ना हो जो डिमांड आसा हो डिमांड जेन्ना आमचो फुलफील जाला आनी तेजेर पयलो स्टेप ऑफ एक्शन इज FIR ही तेजेर लॉन्च जाल्ली कडेन आसा. आमकां कायद्याचेर पुरेपूर विश्वास आसा. जेन्ना हें इन्वेस्टिगेशन जातलें FIR जाल्या नंतर थोडोसो कालावधी इन्वेस्टिगेशनाक वता आनी त्या नंतर जो एक्शन जातलो तो आमकां मंजूर आसतलो. जर एक्शन जायना जाल्यार पुलीस प्रशासनाच्या अगेन्स्ट वचून परत मोर्चा हाडून पुलीस स्टेशनाच्या दारान एक्शन डिमांड करपाकूय आमी फाटीं रावचे ना. मागणी केल्ली आसा की ज्या फादर बॉलमॅक्सान आमचेर हिंदू धर्माची भावना दुखयल्ली आसा त्याच बरोबर बाकीच्यांचे जे छत्रपती शिवाजी महाराजांचेर जे सगळ्यांची भावना आदर जो आसा कारण छत्रपती शिवाजी महाराज संपूर्ण उभ्या हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत तसेच सगळ्यांचे पूर्ण जगाचे सगळ्यांचे प्रेरणास्थान जावन आसा. पूण अशा ह्याच फादर बॉलमॅक्सान ज्या पद्धतीन ताणें सगळ्यांची भावना दुखयल्ली आसा आणि त्या पद्धतीन सगळ्यांचे डिस्क्रिमिनेशन केल्लें जें आसा ताणें भारताचो संविधानाचें उल्लंघन केल्लें आसा. त्या कायद्याच्या अंतर्गत ताका अटक करपाक जाय. जे IPC सेक्शन 295A 153A आणि 151 आणि जे बाकीचे इतर कितें जे पुलीस डिपार्टमेंट जे करता ताका त्या कलमाच्या खाली ताका अरेस्ट करपाक जाय. फादर बॉलमॅक्स हाणें आपल्या विधानाचो कांय जाणांनी चुकीचो अर्थ घेतला अशें म्हूण सांगून आतां नमते घेतला. हांव शिवाजी महाराजाक मानता, ताच्या आड आपलें कांयच वायट मत ना अशें फादर म्हणटा. छत्रपती शिवाजी महाराज हेका आमी सगळे एडमायर करता. सगळे म्हळ्यार आख्खो वर्ल्ड ताका एडमायर करता आनी आमी ताका एडमायर करता. कित्याक स्पेशली बिकॉज ताणें सगळ्यांक न्हू एकठांय करून दवरलें आनीक एकठांय केलें म्हणटा तेन्ना ताणें केन्ना धर्माचो फरक करूं ना. सो असले लिडर्स आयज आमकां जाय जे सगल्यांक एक करताय. आनी असल्या वेळार आतां हांव जेन्ना म्हजे परजे लागीं उलयतां I found that okay, a certain section of community is trying to आपूण तो आपणाचो देव आनी सो इन दॅट सेन्स हांव म्हजे परजेक सांगपाक सोदतालो चोय आमी सगळे बाराबर येवपाक जाय. आनीक छत्रपती शिवाजीन जें आतां इतलें बरें केल्लें आहा, इतले लोकांक बाराबर दवरलेलें आहा, आपल्याचे परजेक सांबाळलेलें आहा, आपणाचें राज्य सांबाळलेलें आहा, हेसलें आमी करपाक जाय आनी आमी ताका तेजेर रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. आनी ऑफकोर्स आय एम अ आर्डंट फॉलोवर ऑर आर्डंट यू कॅन से एडमायर ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज फ्रॉम द टायम आय स्टडीड हिम इन माय हिस्ट्री लेसन्स. सो तेन्ना सावन हें आहा जाल्यार आय कॅन नेवर हॅव समथींग अगेन्स्ट हिम. ओके बट ओनली पॉयंट दॅट आय वॉन्टेड टू मेक वीथ माय पीपल आमी उलोवया कित्याक आतां थोडे जाण ताका आपणाचो देव असो म्हणटात बट ही इज अ नॅशनल हिरो, ही इज अ वॉरियर आनी इम्पॉर्टंट थिंग इज द वन हू कनेक्टेड अस. सो ह्या सेन्सान हांवें म्हजे परजे कडेन उलयल्लें. आतां खंयच्यान सान तरी तो इल्लोसो कुडको काडून कोणें वायरल केलो. आय डोंट नो हू हॅज डन दॅट बट आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथींग टू दोज पीपल. बट हें आतां म्हाका कळ्ळ्या उपरांत कालच्या दिसा की असलें हें जालां म्हूण आय इश्यूड अ स्टेटमेंट ऑफ डीप रिग्रेट. कित्याक ज्या मनशाक लागून आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय त्याच मनशाक त्याच छत्रपती शिवाजी महाराजाक लागून आमी आतां हेज डिवायड जाता म्हणल्यार आय कूड नॉट टेक इट. सो दॅट इज वाय आय मेड अ स्टेटमेंट. अदरवायज म्हाका प्रेस स्टेटमेंट बीन कोण येवना म्हाका. सो आय सेंट अ प्रेस स्टेटमेंट दॅट आय एक्सप्रेस माय डीप रिग्रेट फॉर दीस. ही भाशेन जालां देखून. आतां तो स्टेटमेंट वाचल्या उपरांतूय बीन आय डोंट नो इफ तरी पूण कोणाचें जरी तर आतां काळीज दुखलोलें आहा बिकॉज ऑफ दॅट एंड सम सेंटिमेंट्स आर हर्ट देन आय एम सॉरी अबावट इट एंड इट शूड नॉट बी टेकन इन दॅट वे. गोंयचो धार्मीक एकचार पेड्ड्यार करपी तशेंच वादग्रस्त वातावरण तयार करपी आनी कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रस्न तयार करपी आड खर कारवाय जातलीच अशें विधान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलां. SP साऊथ आहा पयलीं व्हॅल्यूचेर आसा थंयसर आमचो PI बाकीचे सगळे दे हँडल द सिच्युएशन कॉन्फिडंट आसा. वॉट लिगल एक्शन कितें आहा ती घेतले डिपार्टमेंट. वॉट एवर द थिंग कायद्यान कितें आहा ती कितें घेतले लिगल एक्शन कायद्यान ना कायदो कोणाचा. इतले मजगती छत्रपती शिवाजी महाराजा आड वादग्रस्त विधानां करून धर्मीक एकचार पेड्ड्यार करप्याचो यत्न करपी फादर बॉलमॅक्साचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी शिवप्रेमींनी केल्या. जर हे प्रकरण सादेपणान घेवन फादर बॉलमॅक्साक सूट दिली जाल्यार व्हड आंदोलन करतले अशी शिटकावणी शिवप्रेमींनी ह्या वेळार सरकाराक दिल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. राज्यसभेचो खासदार जावपाक तेंको दिल्ल्या खातीर कलंगूटचो आनी शिवोलीची आमदार मायकल आनी दिलायला तशेंच सगळ्या कार्यकर्त्यांचे उपकार मानले.
तशेंच दर एका मतदारसंघात भेट दिवन तेको दिल्ल्या कार्यकर्त्यांचे उपकार मानतलो अशें नव्यान नेमिल्ले राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडेन सांगले. शेनवारा पर्रा वाठारांतल्या सिद्धिविनायकाच्या देवळात वचून आशीर्वाद घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. आज हांव राती गोंयांत पावलो आनी आज हांव आमचे आमदार मायकल बाबलो भोव तशेंच दिलेलो भोव तांच्या घरा जाल्लो तांकां धन्यवाद दिवपाक आनी आमचे हांगासले सगळे पार्टीचे कार्यकर्ते आमचे वेलविशर सगळे पंचायत सगळेच जाण हांगा आयले आनी तांकांय सगळ्यांक जाणांक म्हाका विश करपाक जाय आसलो. हांव म्हणलें की हांव हांगा येता तांचे कडल्यान सगळ्यांनी म्हाका शुभेच्छा दिल्ल्यो आसा. हांव आमचे दोनूय आमदार मायकल लोबो दिलेला लोबो आनी आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष कलंगूटचे कानोळकर आनी आमचे संपूर्ण टीम सगळे दोनूय मतदारसंघातले कार्यकर्ते हांकां हांव धन्यवाद दिता कारण तेंच्यो शुभेच्छा सगळ्यांनीच म्हाका दिल्ल्यो आसा. शिवोली आमी परत सेपरेट वता कारण आज आमी कलंगूट अशें म्हणिल्लें आनी हांगा आयले त्यामुळे दोनूय मतदारसंघातल्या सगळ्या लोकांचे आभार व्यक्त करता आनी तशें दोनूय आमदारांनी तेंच्यांनी नॉमिनेशनाक लागून म्हज्या फाटल्यान उबी रावली आनीक सतत प्रोत्साहन दिलें आनी ताका लागून तांकांय हांव धन्यवाद दिता. आनी खास करून सगळ्या मिडियाय जांच्यांनी प्रत्येक वेळाचेर मागीर ती शपथ विधी आसत किंवा बाकीच्या विशयाचेर बऱ्या तरेची पब्लिसिटी आनी हें दिल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद. मोस्टली हांव सगळे कडेन हांवें ठरयल्लें आसा कारण आतां पार्लिमेंट 11 ऑगस्ट पर्यंत चलतलें आनी त्यामुळे फक्त 2 दीस मदीं येतकच मेळटा आज आनी शेनवार आनी आयतार. आज आनी फाल्यां कितें जाता तें करप आनी मागीर फुडें उरलेल्या सगळ्या मतदारसंघा भितर वचप मेळप आनी त्या प्रमाण पयलो म्हाका दिसता म्हजो पयलो कार्यक्रम दिल्लीच्यान येतकच मायकलाच्या आनी दिलेल्याच्या घरा जाता आनी ताका लागून थँक्यू. प्राऊड मुवमेंट फॉर ऑल द पीपल ऑफ पार्रा अँड पीपल ऑफ गोवा एट लार्ज. हांव प्राऊड मुवमेंट कित्याक म्हणटा अशें पयलेच फावटी आमचो सदानंद शेट तानावडे जो MP जालो राज्यसभेन आनी MP जाताना जेन्ना तेणें फॉर्म भरले सगल्यां कडेन गेलो सगल्या आमदारा कडेन गेलो रुलिंगा कडेन आनी ऑपोजिशना कडेन आनी ऑपोजिशनान तेका कॅन्डिडेट घालूंक ना अशें पयले फावट जालें. आनी कित्याक घालूंक ना की तेजो स्वभाव तेजे वागणूक तेजे हंबलनस आनी तेजें काम करपाची जी स्टायल आहा ही वेगळीच आसा. आनी तेणें जो अध्यक्ष म्हणून गोंयान काम केलें पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून काम केलें कार्यकर्तो म्हणून काम केलें भारतीय जनता पार्टीचो अशें काम तेजें आख्खे गोंयच्या लोकांनी पळयल्लें आहा. आनी तो प्रत्यक्षान सगल्यांक विजीट दिवन प्रत्यक्षाच्या घरा विजीट दिवन आमदारांच्या अशें तांकां दिसलें की आमी तेका बिनविरोध हाडया आनी तशें जाल्लें आहा. फर्स्ट टायम इन द हिस्ट्री ऑफ गोवा राज्यसभा MP has been elected unopposed and it is a proud moment for all of us as Goans. लोकसभे खातीर काँग्रेसीन नेटान तयारी चलयल्या. सद्याक जाहीर सभा आनी कोपरो बसका चालू आसात अशें काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी रमाकांत खलपान सांगलें. विरोधी आमदारांनी विशयाचे गंभीर्य लक्षांत घेवन विधानसभेत प्रश्न मांडले. विरोधी आमदारांचो आंकडो जरी उणो आसलो तरी विधानसभेतलो तांचो वावर देख दिणो आशिल्ल्याचें खलप सांगता. लोकसभेसाठी आपला काँग्रेस पक्ष आपल्या पद्धतीने काम करत आहे. सध्या अनेक सभा बैठकांचा प्रशासनाला सुरुवात झालेली आहे. अनेक मतदारसंघामध्ये ते भेटत आहेत आणि बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. बघू कुठवर जातं ते निवडून दिलेल्या आमदारां जनतेचे प्रश्न लोकांसमोर हाडपाचे जे विविध मार्ग आसात त्यातले सगळ्यात उत्तम जागा उत्तम प्लॅटफॉर्म म्हणजे विधानसभा. ह्या विधानसभेत आम्ही कालच्या अधिवेशनात पळयले की जरी अवघे आमदार विरोधी पक्षात जरी असतात तरी त्या आमदारांनी आपले प्रेझेन्स आपले अस्तित्व आपले कार्य आपल्या वेगवेगळ्या रूपांत ते दाखवून दिलं. आता त्या सगळ्या प्रकरणातल्या त्यापैकी सगळ्यांक एक दिसासाठी सभापतींनी निष्कासित केले सस्पेंड केले
कित्यासाठी केले कसे केले या वादान शिरून काय अर्थ ना. लोकशाहीच्या वेळार कांय वेळार अतिरेक दोन्ही कडल्यान जाता, सरकार कडल्यान जाता, विरोधी पक्षा कडल्यान जाता. आमच्या आमदारांनी विषय मांडण्याची जी शैली वापरली त्या शैलीपेक्षा त्यांचा हेतू लक्षात घेऊया. विधानसभेच्या वेलमध्ये जाणे हे आज नवो प्रकार उरूंक ना. भाजपाने आधी तो केल्लो आसा, काँग्रेसीन केला, सगळ्या विरोधी पक्षांनी ते केला. माझ्या आमदारकी काळात असो प्रसंग माझ्यात एकदाच पावलो. इतर वेळी केन्ना पावूं ना, कारण आम्ही वेगवेगळ्या मार्गांनी तो प्रश्न काडटाले. परंतु जो प्रकार घडलो त्या प्रकारांतल्यान देशा समोरची समस्या अत्यंत गांभीर्यान प्रखरतेन गोंयच्या जनतेच्या समोर पावली हे महत्वाचे. आणि त्यावर जो उपाय केल्लो आसा तो सरकारांनी करूंक जाय. अशा वेळार सरकारान माझो पक्ष अमूक आणि तुमी अमूक पक्षाचे असो भेदभाव न करता संपूर्ण देशाक अशी मिठी मारची, वेंग मारची आणि ज्या ज्या ठिकाणी मलमपट्टीची गरज आसा त्या त्या ठिकाणी ती मलम करची. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आता रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही.